बोंडवल तळ्याच्या प्रभाव क्षेत्रासंबंधी प्रशासकीय पावड्यार बरोच खवदळ चालू आसा। CSIR, NIO आणि गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान सुचयले प्रमाण सांताक्रुजाच्या बोंडवळ तळ्या भोवतणच्या सुमार 50 हेक्टर वाठाराक प्रभाव क्षेत्र म्हण राखण दिवपाची शिफारस केली। पूण 5 लाख चौखण मिटरा भितर 4 लाख चौखण मिटर काडून फक्त 1 लाख चौखण मिटराचो आस्पाव आशिल्ल्यान हे कशें जालें हाची जाप सोदपाक पुलिशेंत कागाळ करपाची शिटकावणी दीत समाज वावुरप्यांनी सरकारान हो अहवाल मान्य करून बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या। पळयात वॉट वी आर फायटिंग आमचो मुद्दो कितें आहा थिंगा कंस्ट्रक्शन येता तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आमकां प्रोटेक्ट करूंक जाय आनी हे एजन्सीन हायली क्वॉलिफायड एजन्सी विथ NIO and बायोडायवर्सिटी बोर्ड आमची गोंयची they have mentioned 50.57 hectares of land should be zone of influence. 5,70,000 square meter तेणी रेकमेंडेशन दिलेले एजन्सी या वेटलँडाक दिलेले की बाबा वो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मेंटेन करूंक जाय। आता हे एजन्सीच्या कीन आनी कोण शाणी आसले थिंगा तो रेकमेंडेशन तेणी घेवंक ना। तो 5 लाख स्क्वेअर मिटर जो लँड आहा तो जर तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मार्क केलेलो जाल्यार सगळी थिंगा कन्स्ट्रक्शन तो आमचो बोंडवल थिंगा प्रोटेक्ट जातलो आसलो। आमकां हिंगा ह्या MLAच्या त्या मिनिस्टराच्या फुडें धांवपाक गरज नासली। हो जो तुमकां 5 लाख स्क्वेअर मिटर जो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स दोर सांगलेलो रेकमेंड केलेलो हुंचे शाणे लोकांनी वो दवरूंक ना आनी फकत 1 लाख दवरला। 4 लाख झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स काडलो कोणे? आमकां दिसता दिस इज अ व्हाईट कॉलर क्रायम. This is a nexus between some officers and the builders, because to keep this, because आमच्या petition नातुराच्या आणि आमच्या there were around 25 builders or 20 builders, 20 builders who have challenged this. So that means this is done in connivance with the builders. Should we take it like this? आम्ही 26 जानेवारीच्या 8 लोकांची मीटिंग कित्याक घेतली? एका लागून हितून कोण इन्वॉल्वड आहा वी विल फाईल अ पुलिस कंप्लेन अँड वी विल वॉन्ट टू सी दॅट हू आर द पर्सन हू रिजेक्टेड दिस 5,70,000 स्क्वेअर मीटर झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स। 7 महिने जाले की हे वेटलँड अथॉरिटी मीटिंग घेवपाक भिता। कित्याक भिता? हो रिपोर्ट आता तेणे अंडर RTI हाडला। कित्याक भिता तुम्ही वेटलँड अथॉरिटी मीटिंग? वाय यू नॉट हॅव्हिंग अ मीटिंग and postponing it again and again for some reason or the other? पहिले म्हणून की ते हे जावंक ना सारखे धाडूंक ना आमी। मागीर म्हणून की असेंब्ली हा आनी आता CM सीक हा आनी हे चालूच हा। हे कितें चल्लां तुमचे? लोकांक आपोवचेच पडटले आनी बाबा सारको इतलो करचे पडटले की आनीक हे ना। ओके, सो दिस थ्रू योर मीडियम वी आर टेलिंग very clearly that we need a proper report. We need the state wetland authority to intervene as soon as possible and conduct the meeting and listen to our pleas. And it should be done immediately. There should not be any delay. Tomorrow she is going to give me whatever the minister had said in that press that 200 meters no construction will be coming. So tomorrow is their board meeting. So I met her. So she said like tomorrow evening she'll give me that whatever communication was done between us and with the minister.